भूमिया वंदन तुका नविया सर्गा पृथ्वीच्या रचणारा काकू तुझी धाकय जीवित तुझे लाभय देवा आमच्या काकू धरा मानून घेतावा मी सगळे सृष्टी सगळी तू मुझे स्फोर्दनी वर्णोक आमच्या जायला पदवी तुझी वर्दी कशी गाव तुझी कीर्ती बापाची आणि पुताची आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. आमच्या स्वामी जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवय आसो तुझे सोबे असो जेजू ख्रिस्त थंय मोगाच्या भावनान भयणीनो प्राजीत काळाच्या 5व्या आयतारा आमी आसा आणि ह्या दिसा देवाचें उतर आमकां जेजू जीव आणि जिवंतपण म्हणल्या विशयान नियाळ करूंक आपयता तोच जीव आणि जिवंतपण हांगासर ह्या वेदीचेर आपली कूड आनी रगत आमकां आपणूंक आमकां सेवूंक आनी आमकां ती पळोवंक तो आमकां दिता त्याच जेजू थंय आमी जिवीत जोडटा जिवंतपण जोडटा ह्या दिसा हे मिसाचें बलिदान आमी भेटूंक फुडें सरतना सोम्याचें तेंच जिवीत आनी जिवंतपण खालतेपणी भोगोवंक सोम्याचो आदार आमी मागया आनी मिसाचें बलिदान भेटोवंक फुडें सरतना आमची फातकां खालतेपणी वळखून घेवया स्वामी आमचे काकूळट दाखोवन दी म्हण मागया खालत्या काळजान सांगात आमी म्हणया हांव आणि तुमकां भाव भयणीनो सगळ्या उसारून सांगता मनान चिंतून मनानुसार वायट करताना मार्ग सोडून हांवें जायतीं पथकां केल्यात हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो व्हड अपराध ह्या पासून घेवन सदां सांगपाक सगळ्या देवतांक आनी लोकांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सगळ्या अपराधा लागीं विनंती मागता सर्व पदवेदार देव आमची काकूळट करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावो आमेन. सुमिया काकूळट कर सुमिया काकूळट कर क्रिस्ता काकूळट कर क्रिस्ता काकूळट कर सुमिया काकूळट कर सुमिया काकूळट कर प्रार्थया अमर देवा आमच्या मोगाळ बापा लाजराक मरणांतलो जागोवचे आदी तुज्या पुता जेजून अशें परगट केलें हांव जिवंतपणाने जिवीत ताचेर सदांच बाबार्थाने विश्वास दवरून ताच्या जिवितांत आनी पुन्हा जिवंतपणांत ह्या पास्का समयार संपूर्ण वांटो घेवंक आमकां हांगा एकठांय जाल्ल्या तुज्या भुरग्यांक आनी पातकाच्या फोंडांत कुसतेल्या समेस्तांक दयेन फावो कर आमच्या समया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणाक आमेन. हांव म्हजो आत्मो तुमचे भितर घालतलो आनी तुमी जियेतल्यात एजेकिएल प्रवादीच्या पुस्तकांतले वाचप सरस्पोर देव अशें म्हणटा म्हजे परजे
हांव तुमचे फोंड उक्ते करतलो आनी तुमच्या फोंडांतली तुमकां भायर काडटलो. हांव तुमकां इस्रायेलाच्या देशांत परतून हाडटलो. म्हजे परजे हांव तुमचे फोंड उक्ते करतलो. तेन्ना हांव सरस्पर म्हूण तुमकां कळीस जातलें. हांव म्हजो आत्मो तुमचे भितर घालतलो आनी तुमी जिवंत जातल्यात. आनी हांव तुमकां नव्यान तुमच्या देशांत हाडटलो. तेन्ना हांव सरस्पर उलयलां आनी हांवें हें केलां म्हूण तुमकां कळीस जातलें. उलयता तो सरस्पर देव. देवाचें उतर. देवाची वडकार. सोवे आसा काकूळ संपूर्ण सुटका ताची तामूस येता. सर्वेस्पोरा सोवे आसा काकूळ संपूर्ण सुटका ताची तामूस येता. वाताळांत हांव सुम्या हांव तुका बोब मारता. सुम्या आयक म्हजो ताळो तुजे कांची दिवन दी. म्हज्या कालते विनंतेच्या ताळ्या. सर्वेस्पोरा सोवे आसा काकूळ संपूर्ण सुटका ताचे तामूस येता. तूं सुम्या सरकोटे पोना लेखशी. सुम्या तुजे मुखार रावात कोण तुजे लागीं आसा देखून पातकांची बोगसाण. आमकां आसा तुजी बयाब. सर्वेस्पोरा सोवे आसा काकूळ संपूर्ण सुटका ताचे तामूस येता. इस्रायेला सुम्याची वाट पळोवन राव. कित्याक ताची लागीं आसा काकूळ संपूर्ण सुटका ताची तावनूस लाभता. तोस इस्रायेलाक तिच्या सरकोटेपणांतली सोडयतलो. सर्वेस्पोरा सोवे आसा काकूळ संपूर्ण सुटका ताचे तामूस येता. सर्वेस्पोरा सोवे आसा काकूळ संपूर्ण सुटका ताचे तामूस येता. साम पावलून रोमांगारांक बरयल्ल्या पत्रांतलें वाचप. भावा भयणीनो, रक्ता मासाक खाल जातात ती देवाक मानवतात. देवाचो पवित्रात्मो तुमचे थंय जियेता वय जाल्यार तुमी रक्त मासाचे अपेक्षे प्रमाणे न्हय, बगार पवित्रात्म्याचे खुशे प्रमाणे जियेतात. आनी जाचे थंय क्रिस्ताचो आत्मो ना तो क्रिस्ताचो न्हय. आनी क्रिस्त तुमचे थंय जियेता वय जाल्यार तुमची कूड पातकां निमती मेल्या तरी देवा थंय तुमी नितीवंतपण जोडलां देखून आत्मोन्स तुमकां जीव दिवपी सकत जाता. तितलेंच न्हय, जेजूक मेल्ल्यांतलो
उठयलेल्या देवाचो आत्मो तुमचे थंय जियेता वय जाल्यार जेजू क्रिस्ताक मेल्ल्यांतलो उठयलेलो देव त्याच आत्म्या उदेशी तुमच्यो विनाशी कुडी नव्या जिवान भरतलो. देवाचें उतर हें देवाची ओडकार. वंदन तुका क्रिस्ता पुनर्जीवनपण आनी जिवीत म्हणटा सोमी जो कोण म्हाका सतमंता तो ससनाक मरचो ना. वंदन तुका क्रिस्ता महिमे भरीत राया. वंदन तुका क्रिस्ता सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसो. सांजो प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका येसुया. बेतानियांत लाजर नावाचो कोण एकलो पिडेंत पडलो. मरी आनी तिची भयण मार्ता थंय जियेताली. मरी म्हळ्यार सोम्याच्या पांयांक सुगंध तेल माखून आपल्या केंसांनी ताचे पांय पुसुल्ली ती. वायटान पडल्लो लाजर मरयेचो भाव. सोम्या तुजो मोगाचो इश्ट पिडेंत आसा म्हणून भयणींनी जेजूक सांगून धाडलें. ही खबर आयकतच जेजू म्हणालो ही पिडा ताका मरण हाडच्याक न्हय, तिचे वरवीं देवाची महिमा उजवाडावची आसा. देवाच्या पुताक तिचे वरवीं महिमा लाभोवंक आसा. जेजूक मार्ताचो आनी तिचे भयणी मरयेचो आनी लाजराचो मोग आसलो. तरी लाजर पिडेंत आसा म्हणली खबर मेळ्ळ्या उपरांत जेजू आसलो ते सुसवातेर आनीक 2 दीस रावलो. उपरांत ताणें आपल्या शिसां लागीं म्हळें येया आमी जुदेयाक फाटीं या. शिस म्हणाले मेस्त्री आत्तां जुदेव तुका फातरावंक सोदताले आनी तूं थंयच फाटीं वेताय. जेजून जाप दिली 1 दिसाक 12 घंटे आसात न्हय. दिसा उजवाडाक चलता तो मनीस आदलोवन पडना कित्याक ताका ह्या संवसाराचो उजवाड दिसता. पूण रातीक चलता तो आदलोवन पडटा कित्याक ताका उजवाड दिसना. इतलें सांगून ताणें परत्यान म्हळें आमचो इश्ट लाजर न्हिदला, हांवें वचून ताका उठय जाय. ताचे शिस्त ताका म्हणाले सोम्या ताका न्हीद पडल्या जाल्यार तो बरो जातलो. पूण जेजू लाजराच्या मरणा विशयांत उलयल्लो. पूण शिस न्हिदेच्या विशयांत म्हण समजलें. देखून जेजून तांकां स्पश्ट सांगलें लाजर मरण पावला. पूण हांव थंय नातलो देखून तुमचे पासत संतोश पावता. हें सर्व तुमी सत्मानेशें घडलां. येया आमी आतां ताचे जशें वचुया. तवळ जवळ म्हणटा तो तोमास आपल्या सांगाती शिसां लागीं म्हणालो आमी वचून ताचे सांगाता मरुया. जेजू येवन पावतच लाजराक फोंडांत दवरून 4 दीस जाले म्हूण ताका कळीत जालें. बेतानिया जेरुसलेमाक पयस नातलें, सुमार 2 मैलां भितर आसलें म्हणयत. शहराचे सबार जुदेव मार्ता आनी मरयेक मेळून तांच्या भावाच्या मरणा उपरांत तांकां बुजोवंक म्हूण आयिल्ले. जेजू येता म्हूण आयकतच मार्ता ताका मेळूंक म्हूण फुडें गेली, पूण मरी घराच रावली. जेजूक पळोवन मार्तान म्हळें सोम्या तूं हांगा आसलोय जाल्यार म्हजो भाव मरचो नातलो. पूण आतां जाल्यार देवा लागचें तुवें मागलेलें सगळें देव तुका दितलो म्हूण हांव जाणा. जेजून तिका म्हळें तुजो भाव जिवंत उरतलो. मार्ता म्हणाली तो निमाण्या दिसा पुनर्जिवंतपणा वेळार जिवंत उरतलो म्हूण हांव जाणा. जेजून तिका सांगलें हांवच जिवंतपण आनी जीव. जो कोण म्हाका सत मानता तो मरत जाल्यार जियेतलो, आनी जो कोण जिवंत आसा आनी म्हाका सत मानता तो सासनाक मरचो ना. हें तूं सत मानताय. तिणें जाप दिली वय सोम्या संवसारांत येवचो आसा तो क्रिस्त देवाचो पूत तुमचो म्हूण हांव सत मानतां. इतलें म्हणून ती फाटीं गेली आनी आपले भयणीक
मोरयेक कुशीक आपोवन मेस्त्री आयला तुका आपयता म्हणाली. इतलें ऐकतच मोरी सट्टकन उठोन तो आसलेले कडेन गेली. तेदवा जेजू वाड्यांत येवन पावूंक नातलो. तो आनिकी मार्ता ताका भेटली त्या जाग्यारच आसलो. घरांत मोरयेचो सांगात करून तिका बुजोवंक म्हण आयिल्ले जुदेव मोरी सट्टकन उठोन भायर गेली तें पळोवन तिचे फाटल्यान गेले. ती कांय फुडासरशी रडोवंक वेता जायजय म्हण ताणें चिंतलें. जेजू आसले कडेन येवन ताका पळयतच मोरी ताच्या पांयां पडून म्हणाली, सोम्या तूं हांगा आसलोय जाल्यार म्हजो भाव मरचो नातलो. ती आनी तिचे सांगात आयिल्ले जुदेव रडता तें पळोवन जेजूचें काळीज कळवडलें आनी तो सुस्कारलो. ताका तुमी खंय मातयेक पायला म्हूण ताणें विचारलें. सोम्या येवन पळय म्हणून ताणें जाप दिली. जेजू रडलो. तो वळजुदेव म्हणाले, हाका ताचो कितलो मोग आसलो पळया. ताच्या भितरल्या थोड्यांनी म्हळें, ताणें कुड्याचे दोळे उक्ते केले तर ताच्यान लाजर मरण अशें करूंक जालें ना काय. जेजू परत्यान कळवळ्यांनी बरोनो फोंडासरशें आयलो. माट्या बरी आसलेले ते समाधीचे बागलाक एक शिळा आड दवरली. जेजून म्हळें, ती शिळा पेल्यान काडा. मरण पावल्याची भयण मार्ता म्हणाली, सोम्या तो मरोन 4 दीस जाले. येदोळूच ताका गण पडले आसतली. जेजू तिका म्हणालो, तूं सत्मानशी जाल्यार देवाची महिमा देखतली म्हूण हांवें तुका सांगलां न्हय. तितल्यार ताणें ती शिळा काडली. तवळ जेजून आपले दोळे वयर लावन म्हळें, बापा तूं म्हाका आयकताय देखून हांव तुजो उपकार मानतां. सदांच जाल्यार तूं म्हाका आयकताय म्हूण हांव जाणा. पूण तुवें म्हाका धाडलाय म्हणून हांगा भोंवती आसलेल्या लोकांक सत्मनचे खातीर हांव अशें उलयतां. इतलें म्हणटच व्हडल्या ताळ्यान लाजरा भायर ये म्हणून ताणें बोव मारली. मेल्लो मनीस भायर आयलो. ताचे हात पांय फळयांनी रवडायले आनी ताच्या मुखा मोड लेसान गुटलायिल्लें. जेजू म्हणालो, ताका सोडया, तो वचूं. मरयेची भेट करूंक आयिल्ले साबार जाण जुदेव जेजून केल्लें तें पळोवन ताका सत्मानूंक लागले. देवाचें उतर हे वखरी तुका क्रिस्ता. जेजू क्रिस्त ते मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो, बायबलांतलें अती ल्हान वाक्य खंयचें म्हूण कळीत आसा गे तुमकां? बायबलांत वाचूंक मेळचें अती ल्हान वाक्य. जेजू रडलो. कित्याक रडलो? कित्याक रडलो? सिंपल रिजन. जेजू रडलो कित्याक ताचो इश्ट मरण पावल्लो. हे आमी सदांच आयकता. खंडी जावन ताचो इश्ट लाजर जेजू तांच्या घरा गेल्लो, तांच्या घरा रावल्लो, तांच्या घरा जेवल्लो, हें सगळें आमी वाचलां. आनी खंडी जावन लाजर ताचो मोगाचो इश्ट जावन आसलो आनी तो मेलो म्हणटा आसतना ताका दूख भोगलें. हें खंडीत. पूण इतल्यार आमी रावल्या जाल्यार आयचो नियाळ जालो, मुखार कांय ना. आनी मुखार नियाळ करूंक कांय आसचें ना. जेजू कित्याक रडलो म्हणल्यार दुसरीं कारणां आसात आनी ती भोव गुंडायाची न्ही अर्था बरीत म्हण आमकां समजता. तर आज पळोवया कित्याक जेजू रडलो आनी कितें असो फाटलो अर्थ. लाजराचें मरण जाल्लें जेजूचें कुर्साचें मरण जावच्या सुमार 3 म्हयन्या आदीं. आनी त्या वेळार कितें सिच्युएशन आसलें जुदेयांत हें आमी समजूंक जाय. जेजू जुदेयांत ना, तो इल्लो भायर आसा. कित्याक म्हळ्यार जुदेयांत जेजूक मारचे खातीर, जेजूक फातरावचे खातीर जुदेव राखून आसले. हें आमी शिसांनी सांगलें आयकलें. आनी त्या देखून जेजू इल्लोसो पयस रावला. दुसरे एका सुवातेक वचून शुभ अर्थ परगट करते आसा. आनी त्या वेळारच ताका खबर येता की लाजर पिडेंत आसा. जेजूक तिशीन वचोंक सद्याक ना जाल्यार फोर्सफुली ताणें वचचें पडलां फाटीं जुदेयाक. पूण शिस म्हणटात तुका थंय मारच्याक राखून आसात. आनी जेजू द्वंद्व एका स्थितीर आसा. तशीन वेचेंय नाका गे म्हणल्या स्थितीर. लाजराची पिडेची खबर आयकोनी जेजू थंयच रावता, खंय आसलो थंयच रावता आनी परतून थंयसर शुभर्थ परगट करीत आसता 2 दीस. आनी 2 दीस जाताना जेजू जाणा लाजर सरलो, ताचें मरण जालें. आनी शिसा लागीं तो सांगता
लाजाराचें मरण जालां, आतां आमी या. आतां जेजू त्या घडये रडोंक ना. लाजर ताचो मोगाचो इश्ट पिडेंत आसा म्हणटा आसतनाय आनीकय 2 दीस ताणें खाण गेले आनी ताका कळ्ळें लाजर मेला जाल्यार त्या घडये रडोंक ना, पूण फोंडा कडेन पावतना रडता. असो अर्थ आमी समजता. जेजू लाजराच्या मरणा पासून रडच्या की दुसऱ्या एका कारणा पासून रडलो म्हूण सांगेत. कित्याक 2 कारणां आसात लाजर रडोंक, जेजू रडोंक. पयलें कारण, जेजू लाजराच्या फोंडा लागीं येता आसतना सगळ्या मनशा कुळाची आदावतावन धरून लाजराच्या मरणा पर्यंत जें कितें मनशा कुळांत तें घडलां तें जेजू समजता. मनशाक पातका वरवीं मरण आयलां, आदामच्या पातका वरवीं सगळ्या मनशा कुळाचेर मरण आयलां आनी मरणाचे ती सांखळ आनीक मुंदरून वेते आसा. आनी जेजू चिंता हांवें कितेंपणी करूंक जाय, ही रावोंक जाय. कित्याक मनशाक देवान रचलेलो मरोंक न्हय, बगार सासणाक जियोंक. आदामको देवान रचलो आनी ताका सासणाक आपणा सांगात आसोंक जाय म्हण ताणें आशेलें. आनी हेंच जिवीत मोकल्या सगळ्या संततेक ताणें दिवंक जाय आसलें. पूण आमी समजता मनीस आपल्या गर्भान पडलो आनी ताचे उपरांत ताका मरण आयलें. पातकाची मजुरी जावन आसा मरण. आनी हें मरण मनशाक कुडीक मात्र न्हय, ताच्या स्पिरिताक मरण हाडटा. देवाक वळखनासतना जियोंक तें कारण जाता. आनी अशें मनशाचो स्पिरीट मेलो जाल्यार मनीस जिवा वचून कांय फायदो ना. मनशाच्या स्पिरिताक जर वाळय लागली, कीड लागली, तर ताच्या कुडीक किडी पडच्यान कांय विशेष ना. कित्याक कूड आसचीच मरोंक, कूड आसचीच नाश जावंक, कूड आसचीच मातयेंत ती खाली जावंक. पूण आसा आमचो स्पिरीट, आमचो आत्मो. हो आत्मो जर ह्या संवसारांत आमी जियोन आसतनाच मेलो जाल्यार ताच्या वर्तें मरण दुसरें ना. देखून जेजू हें फास्ट आमचें आदलो काळ आदावतावन लाजार पर्यंत ही संगत तो पळयता आनी रडता. कित्याक येदोळ ताणें देवान जें कितें केलां तें मनीस समजूंक ना आनी आतां ताणें कितेंपणी करूंक आसा. दुसऱ्यान जेजू समजता मुखलो काळ. कित्याक जेजूक सक्कड काळ ताच्या दोळ्या मुखार आसात. आमी जाल्यार आज आयचें चिंताव, फाल्यांचें चिंताव, सट्ट म्हळ्यार परवाचें, ताचे उपरांतली आमकां दिश्ट ना. पूण जेजूक सगळें कळीत आसा. कित्याक लाजर मेल्लोय कळीत आसा, ताचे उपरांत जेजू येवन तो कितें करतलो म्हूण ताका कळीत आसा. पूण ताचें मोदें लाजराच्या फुडा लागीं जेजू पळयता मुखलो काळ. कितें मुखार घडतलें, मुखार तो जाणा तोच लाजरा बरी मरोंक आसतलो, खुर्साचें मरण ताका मेळटलें आनी तिसऱ्या दिसा तो जिवन जातलो. आनी हाचे सांगाता संवसारांत मनशाच्या आत्म्याक मरण आसचें ना, बगार सासणाक मनीस जियेतलो. तरी पडो जेजू समजता त्या घडये त्या जाग्यार जें कितें तो करूंक वेता वा सांगूंक वेता तें सत म्हणजे मनीस नात. ताचे सांगात आसले शिस तांकां जेजून सर्गीचे गूट सांगले जाल्यार समजोवचे स्थितीर नात. एकलो तांतू म्हणटा आमी वचून एक पटी ताचे सांगात मरया. कित्याक जुद्या गेल्या जाल्यार थंय जेजूक फातरावचें खंडीत. त्या देखून आतां कितें करचें, जेजू म्हणटा आमी या, जावं दी, हें एक जावं दी, आमी ताचे सांगात वचून मरया. हांगासर मार्ता येता आनी मार्ता लागीं उलयतनाय एक फावटी तूं जेजू क्रिस्त देवाचो पूत म्हणटा जाल्यार दुसऱ्या फावटी तो मरून 4 दीस जाल्यात आनी कांय करूंक जायना म्हणल्यार एका स्थितीर आसा. आमी समजता जेजून खंयचेय एक आजाप केलां जाल्यार तें मुखार आसच्या मनशाच्या भावार्थाचेर होंदून केलां. जेजून खंयसरी उल्लेख करूंक ना हांवें तुका बरो केलो, हांवें तुका बरी केली देखून वच. जेजून हर एक फावटी बरें करतना, गूण करतना, आजाप करतना सांगलें आसा तुज्या भावार्थान तुका बरें जालें, तुज्या भावार्थान तूं बरो जालाय, वच आनी मुखार पातक करिनाका, तुज्या भावार्थान तूं आज बरो जालाय.
तें जावन आसा ही जावन आसा उतरां जेजूची देखून जेजू हर एक बरें काम हर एक आजाप हर एक विशेष काम करता जाल्यार त्या घडये थंयसर आसलेल्या मनशाचो भावार्थ आश येता जर थंयसर भावार्थ दिसना तो थंय तावन मुखार वयता कित्याक ताच्यान कितेंच करूंक जायना ताका सकत ना म्हणून न्हय ताणें फोर्सफुली करूंक नजो म्हणून न्हय बगार जर तूं सत मानिनाय हें करन कितें फायदो जर तुजे थंय बरवसो तुजे थंय पातयणी येना तुजे थंय भावार्थ येना तर जेजून कितलें व्हडलें कितें काम केल्यार तें कांयच गरजेक वा गरजेकपणान तें व्यर्थ जाता देखून जेजू हर एक पोवटी आशेता तुजो भावार्थ आनी ह्या एका सन्निवेशार जेजू एक मनीस कोणी एकलो जेजूचेर पातयेवचो आसा गी म्हण पळयता भोवशा ताका दिसना आनी त्या देखून जेजू त्या घडी रडता गेत्सेमनी मळ्यांत जेजू रडता आसतना ताचें रगत गमाबरी देंवलें म्हणून आमी वाचता आनी ह्या विशयांत एक खासगी दर्शनांत आमकां फौस्तीन कवल्स्का ती बरोवन म्हणटा जेजू गेत्सेमनी मळ्यांत रडतना तो रडलो मोकलो काळ चिंतून मुखार येवची जनरेशन्स मुखार येवची कुळी आसा पिळगी आसा तांकां चिंतून जेजू रडलो म्हणटा कित्याक जेजू मुखार सगळें पिक्चर आसा आयचें कितें घडटा म्हणून न्हय आदलें कितें घडटा म्हणलें मात्र न्हय फुडें कितें घडटा म्हणलें ताच्या दोळ्या मुखार आसा कित्याक तो हांव आसा तो आय एम हू आय एम म्हळ्यार तो ह्या घडये आसा आतां आसा तो आमकां हांवें सांगलें बरी 2 दिसांचे 3 दिसांचे मात्र कळयत वा आमच्या फाटलें कितें आसा फाटलो काळ कितें आसा कळयत पूण जेजूक सर्व काळ सर्व दीस सगळे ताच्या दोळ्या मुखार आसात आनी गेत्सेमनी मळ्यांत तूं पळयता फुडें येवची पिळगी आपणाच्या मरणा उपरांत आपण जिवन जाल्या उपरांत ही पिळगी म्हाका फाती येतली गे मुखली संतत फाती येतली गे भोवशा ना पिळगेच्या पिळगेक मनीस चड आनी चड धरून जाता पिळगेच्या पिळगेक चड आनी चड मनीस नापाती येणेचो जाता ताच्या दोळ्या मुखार इतलें व्हडलें आजाप इतलें व्हडलें महत्कार्यां ताणें पळयलें जाल्यार तो फाती येना आनी जेजू भोवशा ह्या खातीर हें पळोवन रडता आनी आज जेजून रडल्लें भोवशा आमकांय लागू करयेत कोण ना कित्याक आमी दुसऱ्या वाचपांत आज आयकल्ले प्रमाणे जर रक्ता मांसाची जावनच जियेता जाल्यार आमकां सिरियस कमिटमेंट जेजू थंय ना जाल्यार भोवशा जेजू आजून आमचे थंय बेजार पावता कित्याक आमच्या खातीर कितें उणें ताणें केलां जें कितें ताच्या जिवांत हांव कितें करयेत जिवंत आसतना कितें करयेत तें ताणें केलां हायेस्ट सॅक्रिफायस ते दोळ पर्यंत मनीस मनशाची बली दितालो कवड्याची पारव्याची पाड्याची शेळयेची बली दितालो पूण हेब्रेव घरां बरयल्ल्या पत्रांत आमी वाचता दी हायेस्ट सॅक्रिफायस मनशाचो जीव ताणें तो दिला आनी ताच्या की सडीत सॅक्रिफायस ह्या संवसारांत आनी कोणें करूंक ना आनी कोणें करूंक तयार नात कित्याक आमी पातकी जावन आसल्या वेळार तो आमच्या पासून मेलो म्हणटा सांग पावलो आनी असलें एक महात कार्य आमच्या मुखार कर्ण दाखयलां जाल्यार आज मनीस आनीकी नापाती येणेचो जाता आनीकी जेजूक संपूर्णपणान स्विकार करूंक तयार ना संपूर्ण कमिटमेंट जेजू थंय भोवशा आनीकी आमी नरगत हांव जायते जाण आमी संतोश भरीत आसांव दिसपडतें कितें करूंक जाता तें केल्ल्या वरवीं जावं पुरो आमच्या सदांचे मागणें आमी करता संप्रदाय कितें आसा पाळटा आचरणां कितें आसात पयलीं ती आमी खंडी जावन करता ही आमकां थोड्या मापान आमच्या आत्म्याक संतोश दिता संतोश भरीत करता पूण निसायकी ताच्या की सडीत मापान जेजूक संपूर्ण तरान कमिटमेंट दिवंक आमच्यान आनीकी नरगुणी आसा आनीकी जेजूक आमी संपूर्ण कमिटमेंट दिवयेत गी दिवंक जाता गी हांवें एक फावटी जेजू बसावणी केल्यार ती पाळोवंक म्हज्यान जाता गी जायना गे म्हणल्यार आपात आसा कशें मारता एक फावटी म्हणाली तूं क्रिस्त तूं देवाचो पोत आनी दुसऱ्यांत ती म्हणाली तो मरोन 4 दीस जाल्यात आनीक ताका उठोवप येत की मोडल्या एका दुबावान जेजू तें संपूर्ण पातयेणी धरून ती सकली ना जेजू हें पळोवन रडता आनी परतून ही वाचपां आमकां आज उलो दितात संपूर्ण कमिटमेंट संपूर्ण तरान आपणाक जेजूक दिवचें हें काम हर एकल्यान आमी करूंक आसा कित्याक संपूर्ण तरान आमी दिल्लीं जाल्यार जेजूक कसो आमी दिल्लें जाल्यार आमची थंय जायती बदलावण जाती आमी जावं पुरो 20 वर्सां 30 वर्सां 40 वर्सां 50 वर्सां ह्या बावडतांत आमी आसां
पण आमच्या थंय ह्या वर्सांनी कितली बदलावण जाल्या. आमी ह्या फंडांत आसाव आनीक कुसोरूच आसाव की वा आमी भायर आयल्या आमच्या थंय कितेंपणी बदलावण जाल्या. आमच्या जिवितांत आमच्या नडत्यांत आमच्या सालींत कांयपणी बदलावण जाल्या की वा नाजाल्यार आमी तशेंच आसाव. कशें ल्हान आसतना आमचे थंय राग आसलो, कशें ल्हान आसतना आमी खंयच्याय एका पाडसवयेक वळख जाल्ल्या, खंयच्याय वायट संगतीन आमी आसल्या आनीकय तांचो आमी कंटिन्यू जावनूच आसाव गे वा कांयपणी बदलावण जावंक आमच्या थंय साध्य जाल्या. आमच्या सालींत कांयपणी वर्सां वेता आसतना कितेंपणी बरेंपण जालां गे आनी थंयच आसाव गे. जर थंयच आसाव आमी फंडांत आसाव आमी कुसत आसाव. आनी आज हें वाचपा आमकां उलो दितात आनी म्हणटात आज तुमचे फोंड जेचो उक्ते करतलो, तुमचे थंय नवो आत्म घालतलो, आमकां तुमकां नवें जिवीत दितलो. ताजेच थंय संपूर्ण कमिटमेंट आमी दिवंक आसा. असले कमिटमेंट करूंक सुम्याचो आदार मागया. आनी आयच्या दिसा आनी थोडेच दीस आमकां उरले, कितल्या मापान आमकां वेळ जेजू थंय येवंक मेळटा तितल्या मापान लागीं येवंक प्रयत्न करया. आनी आमचें कमिटमेंट देवा थंय जेजू थंय चडीत बळादीक जावं दी म्हण मागया. उबी रावया. आमचो बोवार्थ एकनिजा देवा थंय उसान सांगया. सतमंता देवाक तर बापाक सर्ग आनी पृथ्वी विचारसणाराक आनी जेजू क्रिस्ताक तुजे क्लास पुताक आमच्या सुम्या सो पवित्रात्म्या वरवीं गर्भे संभवलो, हांव कार्मेलीतांत जल्मलो, पोंस पिलाती काळतणेक सुसले, ताका कुसार जडलो, तो मेलो आनी ताका आनीक पिलो, तो मेल्ल्या मदें देवलो, तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यांतलो जिवंत जालो, स्वर्गांत चडलो, सर पदवेदार देवा बापाच्या उजव्याक बसला, तेंका उजवेन मेल्ल्यांचे मनशी करून घेतलो, सतमंता पवित्रात्म्या कातोलीक उबी सभेक भक्तां स्वेकदार पातकांचे मोक्षाणे कुडीची जिवंतपण सुसणेचें जिवीत. आमेन. ह्या दिसा आमी हांगासर सांगाता मेळ्ळ्या वाचता आमच्या सगळ्या समुदाया बसत कुटुंबा बसत आमची मागणी आतां भेटोवया. काकुळदारा बापा, स्वार्थ परगटोवंक तुवें नेमलेल्या आमच्या पापा सर्व बिस्प याजाक आनी धार्मीक भाव भयणीक उर्बेन आनी क्रियाळपणी तुज्या पुताच्या पुनर्जवणपणाक साक्ष दिवची हातारां कर म्हूण आमी मागता. बापा आमचे मागणे आयक. आमचेर आडाळते चलोवच्या आमच्या राजकीय मुखेल्या थंय सताक आनी नितीक साक्ष जावन परजेच्या उदारगते पासत बरें मन रस म्हूण मागता. पिरगजेंत आनी शेजारा एकवटान आनी माया मोगान जियोवन तुजे राज आमचे मदें बांदून हाडूंक आमकां उदार काळीज दी म्हूण मागता. मागणे आयक. पिडेन पडोवन अस्कत जालेल्यांक, सलवणी बगोवन निरासलेल्यांक बरवशान आनी तुज्या पुनर्जीवनपणाच्या आनंदान भरची हातेरां जावन वावरूंक आमकां प्रेरीत कर म्हूण मागता. अजून सोडवणेची वाट नेणासून तुजे तावन पयसच्या भाव भयणींनी तुज्या पुतान हाडलेली ती बरी खबर वळखून घेवन तुज्या पुतान दाखोवन दिल्ल्या पुनर्जीवनपणाच्या राज्याशी सोमकोंक तांकां उजवाड लाभय म्हूण मागता. एवकारिस्ताच्या मेजा बोवारी हजर जाल्लेल्या आमी सर्वांनी पुनर्जीवनपणाच्या बरवशान जियोंक तुजी कृपा दी म्हूण मागता. मोगाळ बापा, तुज्या उतरां मुखांतर तुवें आमकां उजवाडाचीं भुरगीं जावंक जिवंतपणां थंय आमकां आमी समर्पण दिवंक आपोवणें दिलाय. ह्या आपण्या प्रमाणे जिवच्या तुजो आदार आमकां दी. दिसपडतें हेंच जिवंतपण नियाळ जिवंक तुजो आदार आमकां फावो कर. त्याच प्रमाणे सदांचें आमकां कितें गरजेचें आसा तें तूं फावो कर. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. Dirbe bangaru pe na sumyamo che lagi जीवन मुझे देने तुझे
तुझे जियेसो पुण्याचो वेळ पेटोवन दिता कर्सांनी व्हांवन म्हजी कुडीचो वायनाचो वेळ पेटोवन दिता मोलादीक दिवे वांगार रुपे ना सोम्या म्हजे लागीं जीवन मोचे देणे तुझे अर्पिता देणग्या म्हज्या भाव भयणीनो म्हज्या आनी तुमचें हें बलिदान सर्व पदवेदार देव बापाक मानता तसलें जावं म्हण मागात हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाकडे मेळ्ळे, आमच्या देवाचे सेवेच्या जावा, सर्वेस्वर मानून घेव. सर्गेंच्या बापा लाजरान आनी ताच्या भयणींनी तुज्या पुताक आपल्या घरा केल्ल्या स्वागता परा चड तुका मानवलो तांचो बाबार्थांनी मोग आमी आमच्या काळजांनी जेजूक स्वागत करूंक भवार्थान आनी मोगान ओपलेली ही आमची देणी तूं बळेपणान मानून घे आनी ती बदलून जेजूचे मांस आनी रगत जावं दी हे आमी मागता क्रिस्ता आमच्या स्वाम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसो. आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक धेनवासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्व पदवेदरा आनी सासनाच्या देवा सर्व काळे आनी सर्व थंय जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो हो कायदो नेतीचो आनी आमच्या फायद्याचो. जेजू खरो मनीस देखून आपल्या मेल्ल्या इश्टा लाजरा पासत रडलो पूण तो सासनाचो देव देखून ताणें ताका मेल्ल्यांतलो जिवंत केलो. तशींच आमा समेत तांची दया करून ह्या पवित्र गुटा वरवीं आमकां नव्या जिविताक तो पावयता. ताचे वदेशीं देवदूतांचो दळबार सर्गात तुजे मुखार संतोषून कालतेपणी तुका प्रणिपात करता. तांचे संगाती आमचे ताळे मेळोवन आमी उल्हासान तुजी स्तुती गायता. Sporace navieta takace Unsărghitu ca cei Unsărghitu ca cei बापा करोस तुम पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची जर तुज्या पवित्रत्म्या धाडून ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशीन कस स्मरण सुसंगेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वाचून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची. तेच पर्यंत जेवण जाता आसतना काल्स घेतली तुका नव्या दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात ही म्हज्या रगताची काल्स नव्या आनी सासणे कराराचें हें रगत पातकांचें बक्षांनी मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत हें वारवतलें हें म्हज्या उडासाक करात.
बावडता सोगोट परगटुया. सुम्या जेजू तुझे मरण आम्ही संभ्रमता, तुझे पुनर्जीवन पण आम्ही परगडता. तुझ्या येण्या सुम्या जेजू आम्ही अद्वैता. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उडास करता आनी हो जिवीत सोंडो आनी हे सर्वणाची कास तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतले आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा अख्ख्या पृथ्वीचे विस्तारल्या तुझ्या पवित्र सभेचो उडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भगीवन बापा आनी पिटर पॉल आमच्या गोळी बापा आनी सगळ्या याजकीय वर्गा बरोबर तिका प्रितीमकांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरोस दोरो मेल्यांत ती आमच्या भाव भयणीची काकूळ कर. तांकां आनी तुज्या इश्टगाते मेल्ले समेस्तांक तुजे परजळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आमकां बरी देवाचे माये सांगाती भाग्यवान सुजे तिचो पती भाग्यवान धर्मतान सर काळ्ळी तुका मानवल्या सगळ्या भक्ता बराबर ससनाच्या सुखान आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू सांगाता त्यास जेजू तय पवित्र आत्म्याच्या एकपणात सर्व पदवेदार बापा सर्व बंधनांनी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमच्या सुम्यांशी केले मागणे सांगता म्हणूया. आमच्या बापा सर्गीच्या तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येवं, तुजी कुशी स्वर्गांत जाता तशी संसारांत जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्या मुक्षिता तशी आमची पथकां भोगोस आनी आमकां ताळणेंत पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतले आमकां निवार. सर्वेस्परा सर्व वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सबस्त काय आमकां दी. सर्गीचे भाग आनी आमच्या सर्वणदारा जेजू क्रिस्ताची येणे बरवशानात रयतल्यांक आमकां तुजे उदार काकुळतेन सर्व पातकांतलें सुटय आनी सर्व आकांतांतलें वाटय. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दमदूतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या बावर्ताचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तुजी येताय आनी राजभर चलयताय ससनाच्या ससनाक. सोम्याची शांती सदां काल तुमचे सवय आसूं. तुमचे सवय आसूं. एकामेका सोम्याची शांती वांटून घेवया. देवाची शिली संसाराचे पाप करतले आमची काकूट कर. देवाची शिली संसाराचे पाप करतले आमची काकूट कर. देवाची शिली संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. पळया ही जावन आसा देवाची शेळी. सगळ्या संवसाराचें पाप काडटा ती. ह्या शेळयेच्या जेवणाका पयल्यांत आमी सगळें सुभागी. सुम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका पावना तुमच्या उतरांत म्हाका भलायकी मेळटली. मोगाळा जेजू तूं भोव पवित्र सक्रामेंतांत खरोच हजर आसाय म्हूण हांव पाती येतां.
हांव सर्व वस्तूंपरास तुजो चड मोग करतां आनी तुका म्हज्या आत्म्यान घेवंक आशेतां. जेजू, ह्या घडये तुका हांवें पवित्र सक्रामेंतांत घेवंक असाध्य तरी आत्मीक रितीन म्हज्या काळजांत तूं ये. तूं म्हज्या काळजांत आसाय म्हूण पातयेवन हांव तुका वेंगून धरतां आनी हांव तुजे थंय संपूर्ण एकवटीत जातां. जेजू, तुजे तावन केदिकच हांवें वेगळो जावंक म्हाका सोडिनाका. आमेन. म्हज्या काळजांत या दादोस तूं करिण्या तुज्या. स्वागत स्वागत जेजू सोम्या, संतोषाना स्वागत करता. स्वादीक इश्टा प्रीत मोगाच्या राव तूं काळजांत म्हज्या. स्वागत स्वागत जेजू सोम्या, संतोषाना स्वागत करता. स्वादीक इश्टा प्रीत मोगाच्या राव तूं काळजांत म्हज्या. म्हाका दिताय मुझे आत्मीकान तूं जाताय. कुरपेची बी तूं लाभयताय, मुजी जिणी नंदन करताय. स्वागत स्वागत जेजू सोम्या, संतोषाना स्वागत करता. स्वादीक इश्टा प्रीत मोगाच्या राव तूं काळजांत म्हज्या. स्वागत स्वागत जेजू सोम्या, संतोषाना स्वागत करता. स्वादीक इश्टा प्रीत मोगाच्या राव तूं काळजांत म्हज्या. प्रार्थया. सोम्या जेजू क्रिस्ता समेस काळजांच्या बसवणदारा बेतानियांत वचून आनी लाजराक जिवो करून मार्थाच्या आनी मरयेचें काळीज तुवें उतरां वर्त्या संतोशान भरलय. आमच्या हर एका दिसाच्या पास्काच्या जेवणांत आमकां तुज्या जिवान भरच्याक आनी तुज्या दुलभ काळजाची गोडसाण साकूंक दिवच्याक आमकांय भेट दिवंक तूं येताय. ह्या गुटाच्या रुपान खरेपणी तूं जिवंत देवाचो पोत आमचे भितर येताय म्हण आमकां भोगून दी. आनी शेकी आमचें पास्क पूर्ण जावच्या वेळार तुका रोप रोप पळोवन खंयचेच रस्त्यार वळून नजो तसलो संतोश भोगूंक सर्गार आमकां पावय. जंय तूं जियेताय आनी रसभर चलयताय ससनाच्या ससनाक.
सर्वे स्पोर तुमचे सोबे आसो तुमचे सोबे आसो आणि सर्व पदवेदार देव बाप आणि पुत आणि पवित्र आत्मा तुमचेर आशीर्वाद घालो वचून येयात क्रिस्ताची शांतीन तुमकां धाडटा देवाचे व्हड उपकार देवा दयाळ काकुळतीच्या बोगस पापा मोगाच्या बापय म्हणून आडवद नाका भुरग्यांक तुझ्या सोडनाका येशू हांव काकूत मागता दितलोय मोर पातिता सर्वोची पातकां कांताळता आयच्या दीन सकट सारता मोगाळ पुत्रा सोवे अंकवानुय आशीर्वादी आमकां बघून गुरवेन निवडा आमचे देवा आमच्या आसमानांतले बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन